dayeci Aizami porop kurta Mulon soto shikarza Sorves porak wakata Amchi karza murgota Cibia deva dinvasa 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 Discolom ti sopoli Ad capirti cieli Deva ciacivan bolli Deva ciamo kalasli Amchi karza murgota Cibia deva dinvasa 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं जय हिंद भाव भयणीनो आयज आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस 75 वर्सां अमृत महोत्सव देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आनी आयज आमचे सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाची परब आमी दोबाज्यान मनयता तर आयच्या दिसाक आमकांच देवाच्या हातान घालुया आमच्या देशाक देवाच्या हातान घालुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी आमच्या देशाच्या लोकांक सगळे तरेच्या लोकांक आमी देवाच्या हातान आयज उबारुया आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता क्रिफ्लन कॉस्ता आनी नॅन्सी गोम्स आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून तांचेय पासत आमी मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज क्रिफ्लन कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी सगळी आमची मागणी भोव करून आमच्या देशा पासत आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत आनी आमच्या देशाच्या लोकां पासत आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार उबारुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल इश्टानो आयज व्हडा दोबाज्यान आमी बागीवंत आंकवार मारेच्या स्वर्गा वरणाची दोबाजीक परब आनी आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता ही दुपेट खुशालकाय मनांत दवरून आयचे समारंभेचो विशय आपले ल्हानवीक चाकोणीचेर ताणें दिश्ट घाली मारिया आपल्याक फावो न्हय आसतना देवाच्या पुताची आवय जावंक भाग मेळ्ळें म्हूण देवाची तुस्त गायता मारिया मूळ पातोक नासतना जल्मली आनी सगळें आपलें जिवीत पातका विणे कुरपेन जियेली देखून तिका देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली आयज खुशालकायेन हो आमच्या भारताचो गूट आमी समोर उमता दुसरे वाटेन आयज आमच्या भारताक स्वतंत्राय मेळ्ळ्यार 75 वर्सां भरतात देवानूच आमकां सुटका दिवन स्वतंत्राय फावो केली ह्या दिसाचो आमी उगडास करता तशेंच आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी दामावच्या मिसावचो
दीस पाळटना थंय आसलोले पवित्र सोबे पासत मागूंक आनी उदारपण तांकां आदार दिवंक आमकां उलो. अशें आसतना मारिया भाशेन आमी मोगा सेवेंतल्यान काळजा मनाची सुटका अणभवून सर्गीचे पावंडे आपणावंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. भाव भयणीनो, आमकां आयज भारताच्या क्रिस्तांवांक खेरीत भाशेन ही दुपेट खुशालकाय आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. एक, आमच्या भावार्थाचो गूट सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाची परब भावार्थाचो गूट. जाल्यार दुसरे वाटेन आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस 75 वर्सां अमृत महोत्सव. जाल्यार ह्या दिसाक खेरीत भाशेन सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां तशें दामांव म्हणल्यार दामान जी आमची क्रिस्ती भाव भयणां आसात, आमची पवित्र सभा आसा, तांचे पासत आयज हो भेटयल्लो दीस. देखून आयचें आमचें कलेक्शन जें आसा, आख्ख्या गोंयान जें कलेक्शन जाता तें दामावांच्या मिसावां पासत आमी धाडटा. देखून तांचे सगळें मागण्यांत आनीक आर्थीक वाटेनूय आमी उदार जावंक आयज आमकां आपयलोलो दीस. खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया ही 75 वर्सां आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेची. जें बरेंपण आमकां फावो जालां, जें बरेंपण आमकां फावो जाता त्या पासत देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. तेच बरोबर आमी सायबीण मांय भाशेन घडये जावपाक चुकल्या ही खुशालकाय मनयता आसतना. आनी आमचे मदें घडये आयज जायते तरेचें वायट भितर सरलेलें आसा आनी आनिकूय घडये वायटा वाटेन आमकां दुखडलेलीं आयज दिसती पडटात. आनी आमी जायते पावटी आमच्या देशाचे स्वतंत्र नागरीक कशे आमची जबाबदारी पाडूंक घडये आमी चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणें मागुया. आसुमत सायबिणीचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. सोम्या जेजू, मारिया सदांच आपलें जिवीत कुरपेन जियेली. आमी परत परत पातोक आदारून आमकां संदानाच्या संस्कारान मेळ्ळेली कृपा आमी विबाळल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, आमच्या भारताचो तिरंगो, आमचो झेंडो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. क्रिस्ताचे जेजू, आमचे सुटके झुजाऱ्यां वरवीं तुवें आमच्या देशाक सुटका फावो केली. पूण आमच्या आपलेपणाक लागून आमच्या जिवितान काळजा मनाची सुटका अणभवूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, गरीब लोकांचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. सोम्या जेजू, आमच्या देशान आयज पासून जायत्या लोकांक सारकें शिकप, घर, जेवण आनी हेर गरजेच्यो वस्तू मेळना. हें जाणा आसतना आमी दुसऱ्यांचें चिंतून उदार जावंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका वाचता, तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. जेजू क्रिस्ता
देवाच्या एकट्या सुधा देवा देवा संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे Eklos tu Eklos tu por Amen 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 प्रार्थुया सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा निश्कळूंक आंकवार मारीक तुज्या पुताचे मायेक कुडियोत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवाक तुवें उबान वेली आनी हे परी आख्खे पवित्र सभेचो बरवासो तिचे सवें तुवें सुपूर्णायेक पावयलो आमचें काळीज आनी मन सदां सर्गीच्या सुखाचेर दवरून खालतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप बाबा भयणीनो स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली सुर्या न्हेसलोली एक बायल तिच्यान पांया तोळार चोंद्रेम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट ती बालूक चावची आसली आनी तिच्या पोरसोट पेणी लागून ती बरो हुयेली मारताली आनीक एक खुना स्वर्गार दिश्टी पडली एक बोरीस तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगाचो आड ताचे 2 एके तोकलेर एक मुकुट आसलो ताणें आपले शेपडेन मोलवावले नखेत्राचो एक 3रो वांटो कोळसावन सर्वेस्परांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरेस्काय पोरसूट जावंक आसली ती बायल मुखार आर उबो रावलो बायलेक एक भुरगो जल्मलो लोखंडाचे बेटीतीन सगळे पोरजोळाचेर राज चलयतालो तो तिचे भुरग्याक नीट देवासोरशी आनी ताचे सोदरेसोरशी उबारून व्हेलो आनी बायल अरण्यांत पळून गेली थंय तिका देवा एक आसरो तयार केलो तेन्ना स्वर्गार एक मुकुट मोठो ताळो हांवें आयकलो तो अशें म्हणटालो आतां की आमच्या देवाच्या पदवीक आनी राजवटकीक आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी
ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुझ्या उजव्याक उबी आसा राणी. परतून म्हणया, ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुझ्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकरवणी तुका नोमान करूंक येता. ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुझ्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुझ्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय दर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसोर राता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सोपुरायक फुटलोलो राजा, तुजो पोती तो, ताची सेवा भोक्ती कोर. जबाब, ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरात. राजाच्या मंदिरांत कुरवणी प्रवेश करात. जबाब, ओफिरियाच्या भांगारान नेटयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, खरेंच मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशें आदामा सवें सोगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सवें सोगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सोगलीं कर्मां प्रमाणें आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कसो क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सोगलीं. उपरांत सगल्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदवेचो भस्म करून तो आपल्या राज देवा बापाच्या आदीन कोत्तलो. आनी तेन्ना सोगोटांची सोंपाडणी. कित्याक आपल्या सगल्या दुस्मानांक पांयां तळा मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. देवाचें उतर हें उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. आंकवार मारयेन बापान सोर्गार वेली उबारून वेली कुडी ओतम्यान देवदूताच्या होरान. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारान दडवडान गेली. आनी जाकरियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय,
तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें, म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें स्वत मानलें देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारकासोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर्व बळिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता, काळजान गर्व धरतल्यांक धुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हात्यांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने भाव भयणीनो, आयज आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस, 75 वर्सां आझादी का अमृत महोत्सव. जय हिंद. आयज सकाळीं फात्यार सुर्या उदेवचे पयलीं म्हज्या दारार कोणें मारलें. दार उगडून पडत जाल्यार हालो फादर शंकर पळजी गोंया पासत. म्हजो इश्ट शंकर सकाळीं फुडें, कितें जालें शंकर बाब? सकाळीं सकाळीं आयज आमगेरसो. फादर तुजो तिरंगो पिंजलो. सकाळीं सकाळीं तापता कित्याक रे? तुजो तिरंगो पिंजलो फादर. दोनूय तिरंगे तुवें भायर हर घर तिरंगा म्हूण लायिल्ले, ते दोनूय तुजे तिरंगे पिंजले. म्हाका मातशें घस्स जालें. म्हजे तिरंगे हर घर तिरंगा आमच्या प्रधानमंत्र्यान उलो मारलेलो आनी घराघरांचेर लायलेलो, आनी म्हजोय तिरंगो पिंजलो. म्हाकाय मातसो राग आयलो आनी हांवें म्हणलें ताका, कोणें पिंजलो रे? हांव नकळो फादर, पूण त्या नालायकांनी तिरंगो पिंजलो. 2 जाण आसात, एक खाडाचो आनी दुसरो खाड नासलेलो. कोण ते हांव वळखना. म्हाका आनीक मातशें इल्लीशी भिरांत आयली आनी इल्लोसो रागूय आयलो. हांवें म्हणलें शांत जाव, कित्याक बेश्तो चाडवता? आनीक शांत कसो जावं फादर? ह्या नालायकांनी आमचो देश आयज खंय पावयला. आमकां दाखयता एक, करता भलतेंच. तिरंगो पिंजलो, फकत तिरंगो पिंजलो म्हणटा. कसो पिंजलो? आयज आमची म्हारगाय खंय पावलेली आसा. एके वाटेन आमी सेलेब्रेशन करता, अमृत उत्सव करपाक जाय फादर तो, पूण आमची आयज म्हारगाय खंय पावल्या. दाळ, तूर दाळ आसा ती काबार केली, पिड्ड्यार केली. जेवणाचो विद्वास केलो, गरिबांक दिवपाक जातालें. तें खरें सेलेब्रेशन जावपाचें फादर. पूण आमकां फकत हर घर तिरंगा हो नारोच दिसता. आनी कोण म्हूण विचारता फादर, तूं रस्त्यांचेर वचून पळय. रस्त्याचे कुशीक सगळे आख्खे पोस्टर्स लायलेले आसात. देश ना थंयसर, फकत 2 जाण मनीस आसात, एक हाडाचो आनी एक हाड नासलेलो. शंकर बाब, शांत जाव. आसूं, जें कितें आमी करपाक जाय तें करया. तूं कितलो बरो वावर करता मरे. हांवें ताका म्हणलें, होय फादर, आमी बरो वावर करता, निवळ करता सगळें. हांव आख्खे मर्मुगांव निवळ करपाक लागलेलो आसा, पूण कांयच आदार ना. आमी निवळ करता, लोक आनीक ते मेळे करता.
भुरगीं पासून फकत जय हिंद वंदे मातरम म्हणून इस्कॉलाची भुरगीं गेल्यात, तांचे कुशीक कचरो आहा ते काडना फादर. म्हाकाय उगडास आयलो, वय आमच्याय कॉलेजीन आमच्याय इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी असलो नारो गाजोवन असल्यो रॅली काडल्यात आनी तांणीच उडयलेली चिप्साची पॅकेटां थंयसर आसात, ती थंयच आसात आजून पासून. खरें उलयतालो. आनी त्या उपरांत आमकां कितें सांगलां फादर? पयलीं म्हणलें आमकां ताली बजाव, मागीर म्हणलें ताली बजाव, मागीर म्हणलें दिया जलाव. आनी आतां कितें करपाचें फादर? आतां एक एक कायदो जो काडटा डिवेलपमेंटाच्या नांवान खंय आसा आमी? आतां हांवूय वयतां, म्हाकाय जाय आतां घंटी बजाव. आनी भायर सरलो, म्हज्या कुडांतलो म्हज्या रुमांतलो भायर सरलो, धांवलो, नाच जालो आनी मागीर घांटीचो आवाज, घांट मारली. तेन्नाच भाव भयणीनो हांव जागो जालो. पळयल्यार फ्रांसीस 6 वरांचेर घांट वाजयतालो. 6 वरांचेर आमचे इगोर्जेची घांट वाजता. शंकरपळजी सकाळीं येवंक ना, पूण ह्या दिसांनी जें कितें हो आमचो इश्ट शंकरपळजी करता म्हज्या दोळ्या मुखार घडये म्हज्या मनांतूच आसलेलें, सपनान दिसती पडलें. आनी उठून बेगीन बेगीन हांव भायर आयलो पळोवपाक म्हजे दोनूय झंडे आसात काय ना. हर घर तिरंगा, भायर हांवें म्हज्या घराचेर तिरंगो लावंक ना. दिसती पडला तुमकां? ना, भायर लावंक ना ही पावटी. पूण म्हज्या ऑफिसान एक तिरंगो आसा, काल लायलोलो न्हू. 2020 रिपब्लीक डे जो जाल्लो जानेवारी 26 सेलेब्रेशन जाल्लें 70 वर्सांचें. तेन्ना परतून घरा येता आसतना 2 असले झेंडे, व्हडले बरे झेंडे रस्त्यार उडयल्ले, ते हांवें काडून हाडलेले. आजून एक म्हज्या ऑफिसान आसा आनी एक म्हज्या कुवार्तान आसा. बेगीन बेगीन ते पडयले. पिंजल्यात काय सारके आसात? आजून सारके आसात, पूण मेळे आसात. कित्याक रस्त्या वयले काडून हाडले तेन्ना हांवें ते धुवूंक ना. ते झंडे तशेच आसले तशेच हाडून एक म्हज्या कुवार्तान आनी एक म्हज्या ऑफिसान हांवें तो लावून दवरला. तुमी घडये भितर म्हज्या ऑफिसान पावल्यात जाल्यार पळयला आसतलो. भाव भयणीनो, आयज आमकां एक गर्वाचो दीस, एक अभिमानाचो दीस. कित्याक आमच्या देशाची स्वतंत्रताय 75 वर्सां, अमृत महोत्सव. आनी खरेंच हो अमृत महोत्सव आमी मनोवपाक सगळ्या आमच्या नागरिकांक, आमच्या भारत देशाच्या दर एका नागरिकाक आयज फावो. पूण आयज जायते जाण असले मनीस आसात जे म्हज्या इश्टा शंकरपळजी भाशेन रागार जाल्ले आसात. बोवाळ मारतात रस्त्यांचेर येवन, लोकांक उलो मारतात, सरकाराक उलो मारतात. जें कितें घडटा आनी आमी जे मुखार वयतात आमकां उदारगत म्हूण दाखयतात, वो आमकां खुशालकाय म्हूण दाखयतात, तातूंत उदारगतूय ना, तातूंत खुशालकाय ना. असले म्हणपी आयज जायते नागरीक, न्हयच फकत आमच्या गोंयांत, आख्खो देशभर जायते आसात. तरी आसतना भाव भयणीनो, समोरमणी ती समोरमणी, खुशालकाय ती खुशालकाय. आनी आयज आमकां जाल्यार आयज 2 कारणां. आंकवार मरेचें स्वर्गावरण. कितलीं वर्सां जालीं ही परब आमी मनयता. आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाची परब आनी स्वतंत्रतायेचो दीस. भाव भयणीनो, आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाचेर आमी नदर मारली जाल्यार किरीत भाशेन 2 वस्तू गरजेच्यो आमच्यान पळोवपाक जाता हे समोरमणीन. जुंय आंकवार मारिया आपलो खोल भावार्थ जो आसा तो दाखयता, म्हणल्यार खरी भोजवण देवाची, अ ट्रू वर्शीप. आनी दुसरे वाटेन आपल्या काळजांतली खुशालकाय, द जॉय, ही आपली खुशालकाय, संतोष आसा तो समोरमता. तर जरी तर आयज आमी हो अमृत महोत्सव करता जाल्यार भावार्थाचे नदरे प्रमाणे देव पयलो आसपाकूच जाय. आमचे सगळे समोरमणीन हो आमचो देश आनी आमच्या देशाची घटना जी आसा आनी आमच्या देशाचो अभिमान जो आसा तो देवाच्या हातान आसा. एक देव सगल्यांचो. आनी ह्या एका देवाक आमी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या रुपान घडये आयज आमी भजता, नमस्कार करता, ह्या देवाशी येता. आख्ख्या भारतान वेगवेगळे तरेच्यो भासो आसात, वेगवेगळे तरेच्यो वर्शिप्स, धर्म आसात. लोक वेगवेगळे तरेन जियेता, कल्चर वेगवेगळे आसात.
तरी आसतना सगल्यांचो आमचो एक देश, पूण देवाक मानून आमी मुखार चलता सगलीं. देखून देवाची बोजवण, देवाक मानप पयले सुवातेर येता. आनी जेन्ना आमची ही बोजवण खरी काळजांतल्यान येता तसली न्हूच, फकत बेश्टी प्रोपगंडा करता तसली न्हय. बेश्टे पोस्टर घातले सगळे कडेन आनी नारे गाजयले, आनी ते नारे गाजयल्या उपरांत जें कितें सारकें करपाक जाय तें करूंकूच ना जाल्यार ती कुशालकाय काबार. देखून हे आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमी सायबीण मांयच्या जिविताचेरूय इल्लीशी नदर मारुया. आयज आमी शुभ वर्तमानान मारयेचें तुस्त गीत. तुस्त गितान आमकां खेरीत भाशेन 3 भागांनी तें वांटूं येता. पयलो भाग जो आसा तो आमच्यान म्हणूंक जाता, सायबीण मांय आपले कोश्ट, आपले त्रास जे आसात तातूंतूच दिनवासणेचें मन दाखयता. ल्हानवीक चाकून त्रास कोश्ट आसतना देवान आपणाक वयर काडली, देवाक दिनवासता, दिनवासणेचें मन. आमचेय सवय आमच्यान म्हणूंक जाता, आमचे कोश्ट त्रास जायते आसात, आमकां सतायतात, आमकां लुट्टात, सगळें जाता. तरी आसतना कुशालकाय आयज अमृत उत्सव. सायबीण मांयन तें केलें. ती ल्हान आसली, तिका जायते तरेचे कोश्ट त्रास आसले, तिचे पुर्जेक जायते तरेचे त्रास कोश्ट आसले, आनी खऱ्या मनान, खऱ्या काळजान तिचो जीव मुरगडटा. कुशालकायेन मुरगडटा, कित्याक देव ह्या सगळ्या वायटां पासून तिका बरें करता. दुसरे वाटेन, दुसऱ्या भागान भाव भयणीनो, आमच्यान पळोवंक जाता सायबीण मांयचो काळजीदार ताळो. काळजीदारपणान आनी भियेनासतना ती उलयता. कित्याचेर उलयता? जें कितें वायट आसा समाजान ताचे विशीं उलयता. पदवीदारांक तो सुद्रा वयल्या शेवटिता, खालत्या मनशांक तो उंच काडटा. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता आनी गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. ह्या तुस्त गितान भाव भयणीनो काळजीदार ताळो हो. जे कोण पदवीदार आसात, जे कोणा लागीं जाय ते दुडू आसात, आनी जे कोण दुसऱ्यांक खाला चिड्डितात, तसल्या खातीर काळजीदार उलो सायबीण मांयचो. तर भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता देवाची पदवी आमकांय पळोवंक जाय. जे भाशेन तुस्त गितान सायबीण मांयन म्हणलें, आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. देव पदवीदार, आनी देवाचे पदवे मुखार ह्या संवसारान जी आमी पदवी दाखयता, ती कसलीय पदवी मागीर जावं आमची दुडवांची पदवी, वो जावं आमच्या गुंडांची पदवी, वो जावं आमची पॉलिटिकल पदवी, वो आमी घोडे ह्या समाजान वेगवेगळ्यो जुट्ट्यो घेवन आसात ती पदवी, ही कसलीच पदवी देवाचे पदवे मुखार चलना, देवाचे सक्ते मुखार एकूय चलना. देखून ह्या आपल्या बावळ्याचे सक्तेन देव जे कोण उंच उंच चडपाक सोदतात, वयर वयर सदरांचेर आसात, तांकां खाला शेवटितलो. जे कोण गरीब दुर्बळ आसात तांकां वयर काडटलो. जे कोण बरे जेवतात, खातात आनी धादुसकायेन आसात तांकां खास्त दितलो. आनी भुकेल्ल्यांक, जे भुकेन आसात, भीक मागतात, जांचे लागीं जेवपाक खावपाक पासून सारकें ना, बिलो पॉवर्टी लायन पावलेले आसात, तसल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरतलो. सायबीण मांयचो काळजीदार ताळो. आनी तिसऱ्या भागान भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमकां सायबीण मांयचो भावार्थ दिश्टी पडटा. विस्वास दवरता ती ज्यो भासावण्यो पवित्र पुस्तकान केल्ल्यो आसात. आब्रामाक आनी ताच्या पुत जी भासावणी केल्ली ती तो पाळटलो, विस्वाशीपणी पाळटलो. आनी ह्या पासत आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना ह्याच भरवशान, ज्या भरवशान मारिया जियेली त्या भरवशान जिवंक गरज. भाव भयणीनो, आमी आमच्या ह्या देशान जियेता आसतना, आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना हे उमेदीन आनी ह्या विस्वाशीपणान जिवंक आमकां थोड्योश्यो आडकोडी आसात. आनी व्हडांतली व्हड आडखळ म्हणल्यार आमचें पातक. पातक जेन्ना येता तेन्ना आमी शेवटून पडटा. दुसऱ्याच्या पातकाक लागून दुसरीं भोगतात, व एकल्याच्या पातकाक लागून दुसरीं भोगतात. थोडे पावटी घोडये थोडे मनीस जे कोण दुडवांचेर आसात, उदरगत करून आपणाक सगलो फायदो घेवंक सोदतात. हे घोडये थोडेशे मनीस जे
राजकी पदवी सगळी आपणाच्या हातान दवरून सगल्यांचेर आपलें राज चलोवपाक सोदतात, आपूण राजा जावपाक सोदतात. घडये थोडेशे मनीस, हे घडये थोडेशे मनीस जे वायट जिवीत येतात, मॉरल जिवीत तांचें बरें ना, सगळे तरेच्या वायटान घुस्पल्ले आसात, वायट विसांनी घुस्पल्ले आसात, दुसऱ्यांचें चोरून नागून खावपाक लागलेले आसात. घडये थोडेशे मनीस, पूण हे थोडेशे मनीस जे कितें करतात ते आमकां सगल्या मनशांक लागता. आनी ह्या पासत मारयेन जें कितें केलें तें आमी करपाची गरज आसा. मारिया पातकां विणें जियेली. पातकां विणें तिचो गर्भ संभोवल्लो तिच्या आवयच्या कुसव्यान. ही देवाची येवजण, कित्याक देव आमकां सोडवंडार दिवंक तिका तयार करतालो. देखून तिचे तयारेन पयलीं तिका पातकां विणें गर्भ संभोवशी केली. तिच्या जल्मान ती पातकां विणें जल्मली. आमी मानता की आमी जेन्ना जल्मता तेन्ना आमकां सगल्यांक मूळ पातक लागता, ओरिजिनल सीन. आंकवार मारीक देवान ह्या मूळ पातकांतली निवारली तिच्या जल्मांतूच, वा आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली तेन्ना थावन. आनी त्या उपरांत ह्या संवसारान जल्मल्या उपरांत पातकाचेर ती झुजली, वो पातक तिणें पयस दवरलें, पातकान पडूंक ना. पातकां विणें जल्मली आनी पातकां विणें जियेली. त्या पासत तिची कूड आमचे कुडी सारकी कुसूंक फावना. तिची कुडीक ही खास्त जी आसा ती लागूंक फावना. देखून सायबीण माय स्वर्गार कुडी ओतम्या सोयर उबारून व्हेली. तिची कूड आनी तिचो ओतमो. आमी जेन्ना मरता तेन्ना आमची कूड सिमितेरीन फोंडान कुसतली, आमचो ओतमो देवाशी वेतलो. सायबीण माय मरूंकूच ना म्हणटात. आनी ह्या पासत थोड्या इगोर्जांनी कालच्या दिसाक पयरच्या दिसाक ही परब मनयल्या, डीप स्लीप डॉर्मित्सियो. जाल्यार सायबीण माय ह्या न्हिदेन देवान तिका घातली आनी मागीर स्वर्गार उबारून व्हेली. भाव भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना आनी स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता आसतना आयचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाचें मीस जें आसा तातूंत आमकां पयल्या वाचपान जुदीत हाच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकूंक मेळटा. आनी जुदिताची काणी असली, नेबुकदनेझर राजा जो आसा तो आख्ख्या संवसाराचेर आपली पदवी घालपाक सोदतालो. सगळ्या संवसाराचो तो राजा जावपाक सोदतालो, किंग ऑफ द वर्ल्ड. आनी ह्या पासत सगळे हेर जे देश आसात, वो हेर जे राजा आनी राजवटक्यो आसात तांचेर घुरी घालपाक आपल्यो सेना ज्यो आसात तांकां धाडटालो. जुदाचेर आमी गेल्ल्या थोड्या दिसांनी हें आयकलां. जुदा म्हणजे इस्रायलाचो एक भाग, तांचेर खेरीत भाशेन घुरी घालपाक ताका जाय आसलें, कित्याक ही परजा देवान विचून काडलेली म्हणटा. जाल्यार तांचो देव काडून तांचो देव हांव जातलो हें नेबुकदनेझर ह्या राजान येवजिल्लें. आनी देखूनच होलोफेर्नेस म्हणटा ते आपल्या सेनापतीक तांचेर घुरी घालपाक, तांकां सतावपाक आनी तांकां सरेंडर जावपाक एके भाशेन फोर्स करपाक ताणें धाडलेलो. आनी हो होलोफेर्नेस जुदेवांक नाच करून उडोवपाक सोदतालो, काबार करून उडोवपाक सोदतालो. आनी असल्या वेळार जुदीत ही एक विधवा, इस्रायलाची जुदेव विधवा मुखार सरली. भुरगे पिरायेर ती विधवा जाल्ली, बरी दिसताली. आनी आपले सुरोपायेन तिणें ह्या होलोफेर्नेसाक भुलयलो. ताका भुलयल्या उपरांत ताका पिवयलोय. आनी तो बरो पिवून जेन्ना तायट जालो, न्हिदलेलो आसलो, तेन्ना ताचीच तलवार घेवन होलोफेर्नेसाची तिणें गोमटी कातरली. आनी ताची गोमटी कातरून ती भायर आयली आनी आपले परजेक एके भाशेन जैत दिलें. होलोफेर्नेस आनी ताचे सांगाती नेबुकदनेझराची जी फौज आयिल्ली ती पडून गेली. ते मागीर उपरांत येतले परते. पूण हे विधवेन आपल्या लोकां पासत मुखार सरून आपणाचोच जीव खत्र्यान घालून आपले परजेक हें जैत मेळयलें. आयज जेन्ना आमी आमचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता तेन्ना आमी आमचे सुटके पासत जे सुटके झुजारी झुजून गेल्यात, आमचे पासत तांणी इतले त्रास काडल्यात, सॅक्रिफीस केल्यात, तांचो उगडास करता, तांकां आमी सलाम करता.
आनी आयज जेन्ना आमी आमचो झेंडो उबारता, आमचो तिरंगो उबारता, तेन्ना तांकांय एके भाशेन तांच्या रोगताक आनी तांच्या साक्रिफिसांक आमी सलाम मारता. तर भाव भयणीनो, आयज जंय आमी आसा, जेन्ना आयज आमी हो अमृत उत्सव 75 वर्सां आमच्या देशाचे सुटकेची मनयता, तेन्ना आमी कितें करता? आमकां सगल्यांक सुटकेन जिवंक आपयल्लीं आसात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगलां, पयलें फोड, प्रथम फोड जेजू. आनी ह्या क्रिस्ताचे ताचे भितर आमी आमची सोडवण जियेता, आमची स्वतंत्रताय जियेता, देखून आमी पातकां मेकळीं रावपाक आपल्या राज्यान ताणें आमकां आपयल्या. तर ताच्या राज्यान जरी तर आमी भितर सरतल्या जाल्यार भाव भयणीनो, आंकवार मारे सारकीं आमी जावंक गरज, पातकां विणे आमी रावूंक गरज. आनी आमच्या देशान जें कितें घडटा, जें वायट आसा, ताचेर आमी काळजीदार ताळो उबारूंक गरज. जें कितें बरें आसा ताका आमी सांगात दिवपाक गरज. कित्याक आमकां जण एकल्याक देशाचे नागरीक कशे हक्क आसात आनी आमच्यो जबाबदारी आसात. आमी फकत उलयले, बोवाळ मारली, रडले इतल्यान काबार जायना, देश खंयच पावचो ना. आनी जे कोण आमकां फकत आपलो प्रोपगंडा सांगता तांचेंच आयकून आमी आमची तकली बागयली आनी आमी तकली हालयत रावली जाल्यारूय आमचें कांयच जावचें ना. हो देश आमचो, आनी हो देश जरी तर आमचो जाल्यार आमी सगल्यांनी तो देश एक बराबर वयर काडपाक जाय. न्हयच फकत जे कोण विचून काडलेले आसात आमी तांचीच जबाबदारी न्हय ती, आमची जबाबदारी. आमी वावर करता, आमी आमच्या देशाची आर्थीक परिस्थिती सांबाळटा, आमी आमच्या देशान जें कितें जियोवपाचें आसा, आमचो कल्चर आसा, संस्कृताय आसा, ती आमी जियेता. आमी ह्या आमच्या देशान जियेता आसतना आमची नैतीक मुल्यां दाखयता, आमचे मॉरल वॅल्यूज दाखयता. जाल्यार सायबीण मायन हें केलां, ती बरे गूण जे आसा ती जियेली, ती दुसऱ्यां पासत दुसऱ्यांची सेवा करपाक, जे भाशेन एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती गेल्ली, दुसऱ्यांची सेवा तिणें केली. त्याच बरोबर हीच आमची सायबीण माय आमकां भावार्थ दवरूंक शिकयता. भावार्थ तिणें दवरलो आनी ह्याच भावार्थान ती जियेली. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी करुया. जायते घडये वायट उपरासता, तांचे पासत आमी मागुया. ह्या दिसांनी केरीत भाशेन आमकां दिसती पडटा, जेन्ना हिंदू राष्ट्र, आमचो भारत देश हिंदू राष्ट्र करतले, आनी कालच्या पयरच्या दिसाक एक जाहिरात आयिल्ली आसा, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव आसात तांकां रायट आसचें ना म्हूण. पळोवया आमचो सरकार ताचे विशीं कितें करता तो. पूण त्या म्हणल्यार आमी असल्या पासत केरीत भाशेन मागुया. जांच्या मनान घडये वेगळे तरेचे आवंडे आसात, जांच्या मनान घडये आपुणूच व्हडले जावपाची घडये एक आस्त आसा, तांचे पासत केरीत भाशेन आमी मागुया. आनी आमी सगळीं बराबर एक जावन आमचो देश उंचल्या पावंड्यार व्हरूंक आमचे गूण, आमचो वावर, आमची गिरेस्तकाय सगळें आमी मुखार हाडुया आनी आमच्या देशा पासत वावरुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतांचवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकय बाप्पा. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताच्या दुखी कोतीक
मारये भाशेन भावार्थान फुडो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची मोजत मागुया. मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकय बापा. भयणनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यान. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां समेस्तांक स्वतंत्रपणी जिवंक फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जबाब. मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकय बापा. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. दामावाच्या मिसावांचे पवित्र सोबीक आनी तुवें वावुरतल्या मिसनारांक देवा बापान सदांच राखूं आनी सांबाळ्ळो म्हूण मागतना आमकां घडटा तो आदार दिवंक आमकां उदार मोन मागुया. साबाब. मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकय बापा. पातकी सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे तुमी चलो नये. दर दिसा पातका विणे स्वतंत्र आनी कुशाल जिविताची पावलां आपणावन मारये भाशेन स्वर्ग भोगूंक आमकां बापाची बूद मागुया. मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन जिवंक आमकां शिकय बापा. जेजूची आनी आमची माय कुशालकायेन आपल्या पुता वरवीं आमकां स्वर्गीची बेसांवां फावो कोत्ता. आयज सांत तेरेसा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसागरान हे पवित्र मिसाचे भेटेची तयारी करता. तर आमच्या समेस्त कुटुंबांनी समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक एकामेकाच्या आदाराक पावूंक एकवटान आनी सांगातान जिवंक मागणाच्या बुन्यादीर आपलें कुटुंब बांदून हाडूंक दर दिसा आंकवार मरयेची भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवन तिचे भाशेन आमी कालती काकलुतसार आनी त्यागी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. मारये भाशेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं ल्हानविकायेन ल्हानविकायेन शिकोय जिवंक बापा. आमकां शिकय बापा. ओगीस रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन ह्या वेळार काळजांत तावन तुज्या देसा पासत माग, तुज्या देसाच्या फुडाऱ्यां पासत माग, तुज्या देसाच्या लोकां पासत माग. भोव मोगाळ बापा, मारये भाशेन ल्हानविकायेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशीं आमी चलूंक तूं आमकां वाट दाखयता. ते वाटेन चलूंक आतांच आमी तुज्या मुखार दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. संसारांतल्यो मोजाक भेटो तुका सायबा नाका साऱ्यो इतल्यो साद्यो आमी हलक्यो दिता नोश्यो मात्यो तुज्या मोगान पुताक धाडलोय बाकी सैमान तांणे सोयलोय तोच वेळ तुका कोता तुज्या मोगान पुताक धाडलोय बाकी सैमान तांणे सोयलोय तोच वेळ तुका कोता म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस पळोवन मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुवें बागयोंत आंकवार मारयेक स्वर्गार उबारून वेल्याय देखून सगळे रुचने बरोबर हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवय आनी तुका ओतरेकूंक आमचीं काळजां मोगान पेटय.
ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उद्देशी सगलो संवसार पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस वो संतोसाचो, ताचे मायेच्या स्वर्गावरणाचो. तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो, तुज्या सांगाता रोचनार सर्व जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरांवर त्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो. भाग्यवंत आंकवार मरेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडान. बोगोर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबान वेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली ओरोम आनी पोरोम उपकार. तुजे वाटसुरे पोरचेचो केली तिका थीर बरवासो, केली बुजवणेचो थारो. देखून वर्ण नजो तसल्या आनंदान मारयेचें तुस्त गीत आमचेंच करून सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रचने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, Tolbaransko, Survespor tu. Povit, povit, Tolbaransko, Survespor tu. Surgani संसार बोल्ला, Tuja voi boba. Surgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा. उंचोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गोठुया. पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां
सोडयली सोम्या संसाराच्या सुगोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड निरोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन देसा पासत आपलो जीव त्याग केलोल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे सायबीन मायच्या स्वर्गावरणाचो दीस आनी आमच्या देशाचो स्वतंत्रताये दीस आझादी का अमृत महोत्सव आमी समरमता मनयता तेन्ना आमी जण एकलो देवाचेर खोल विस्वास धरून सदांच आमी कुशालकायेन जिवंक आनी आमच्यो जबाबदारी आमचे होक आमी बरे भाशेन पाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी सगळीं बराबर आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आमकां खरी स्वतंत्रताय दिता ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सगळीं सुभागी.
क्रिस्मस वेळार गितां आमी गायतले गितां W16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Mucha tarda deva sobe murgota. Non so vespora wakata. Mucha tarda deva sobe murgota. Dare lambik sako bicer piscali. Sobre o pirco macabagi montolio. Sorbolistan maka keli ojapa. Ubito cicoda cucita cena. Ozo atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sove murgota. Ozo atmosor vespora wakanta. Mucha targa deva sobe murgota. Apli bokti kondoleata yam sodiu. Pirke kakutoya da koita. Apla bolista tu barun sorvespo. Karsango do kunteliak daraita. Atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sobe murgota. Atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sobe murgota. Udvidarak sodra voile shudita. Lambikando mai mogan vorkata. Ukelo ganda duskota deriani. Estan salar kali kuru portita. Oso atmosor vespora wakanta. Mosha tarka deva sofe murgota. Atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sobe murgota. Ugras turun apliado yar mogato. Israela kapliata gran margita. Abrama kanita chatuta. Torbis vascidio sabata. Moso atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sobe murgota. Moso atmosor vespora wakanta. Mocha targa deva sobe murgota. Oi ma papa kani Adiyatani soda sodaka. Boy man papakani putagani akna. Adiyatani soda sodaka. Moso atmosor vespora wakata.
Moshapar Kaldeva Sove Murgota Mosor Vespora Wakanta Moshapar Kaldeva Sove Murgota. सर्व बळिश्ठान म्हजे खातीर बारी केली महाकर्तृत्वां देखून पृथ्वेच्यो सर्व संस्थी म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलेल्या आंकवार मरेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगोत संतोषभरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत, शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी समेस्त आंकवार मरेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे भरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो, आयज आमच्या भारत देशाच्या स्वतंत्रताये दिसा आनी आमचे सायबीणमायच्या स्वर्गावरणाचे परबे दिसा तुमकां सगल्यांक परबी हॅपी फिस्ट. जय हिंद. आनी आयज आनी सदांच आमच्या देशा पासत जितलें बरें करूंक जाता तितलें आमी करुया. तुम्ही हर घर तिरंगा हाचे विशीं तुमच्या घरान तिरंगो लायला काय ना तें हांव विचारूंक सोदिना, पूण जरी तर लायला जाल्यार आयचो दीस काबार जाल्या उपरांत फाल्यांच्या दिसाक ह्या तिरंग्याची रेस्पेतान आनी मानान काळजी घेवन म्हूण मागता. आमच्या गांवांत झेंडे पडलेले आसचे न्हय. रस्त्यांचेर वा आमच्या घरांचे कुशीक वा आमच्या इस्कॉलांनी आमचो तिरंगो, आमचो ट्राय कलर हांगा तुवें पडलेलो आसचो न्हय. जरी तर दिसती पडलो ताका मानान काडून उबारात. कालच्या दिसाक शंकर पळजी म्हजो इश्ट त्या पासत तो मनान उरलो, सपनांतूय आयलो. एका रस्त्याचे कुशीक झिलांनी पडलेलो व्हडलो झेंडो ताणें काडला. हर घर तिरंगा कोणें तरी आपल्या घराचेर लायिल्लो दिसता. तो उडोवन येवन रस्त्याचे कुशीक पडला. जाल्यार हे भाशेन जरी तर आमचो तिरंगो म्हणल्यार आमचो भारत देशाचो अभिमान तो, जाल्यार सगल्यांनी काळजी घेवची आनी आमी फकत झेंड्याचेरूच लागून रावची न्हय, बगर आमी जें कितें करपाक जाय, बो करून जे आमकां देशाचे कायदे आसात ते बरे भाशेन पाळया आनी आमचो देश आमी वयर काडुया. सगळीं उबी रावुया. खेरीत आशिर्वाद हो आयज आमचे स्वतंत्रताये दिसा आनी मारयेच्या स्वर्गावरणाच्या परबे दिसाक आमी घेवया. सगलो आशिर्वाद भावार्थान विस्वासान देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले खुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात. भारत देशाची स्वतंत्र भुरगीं तुमी जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. Hymn number T20. Karkira titli Matya poritu Maheu tetar Akit ritvice Surya horitu Radie pot soltar
rani posoltai, tu favoritu, tuझ्या गुणाचो दम शिपडायताय, दम शिपडायताय, तुझ्या पायाशी पोरमोर जायाचो, सगळ्यांक पावयताय, सगळ्यांक पावयताय, सोनी बापाची, आवय पुताची, पोतीन आत्म्याची, आंकवार मायाची, पातक्या मनशाची, सोम्या जेसूची, सोम्या जेसूची.